बाहेर मारा बाहेर मारा बाहेर मारा बाहेर मारा आमचा नका आमचा नका सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा म्हाका आपयलो आनी एक उमेद भोगता ती म्हणजे आयज आमी पळयता की जाणटी तशेंच भुरगे तशेंच तरणाटे ह्या वताच्या काळार हांगा येयल्या कित्याक येयल्या आपलो गांव सांबाळपाक ही चिंबलाची जी भूमी आसा गोंयची भूंय आसा ही भूंय वाचोवपाक लागून हांगा तोयार लेक तो तोयार लेकाचो प्रश्न जो आसलो तो विधानसभेन बसून आमी काडलो विधानसभेन बसून ह्याच युनिटी मॉलाचो म्हटल्यार हे युनिटी मॉल कित्याक जाय कोणाक जाय आनी फुडें कितें फायदो जातलो हेचो प्रश्न जेन्ना विचारलो तेन्ना जो मिनिस्टर आसलो तो प्रत्येक वेळार तुमी विरोध करता विरोध करता विरोध करता हेच सांगता तो म्हणजे रोहन खावटे आता विरोध कित्याक करता आयज हांगा आमचे सगळे वाठारांतले लोक जमलेले आसा जे लोकांक खबर आसा हेची व्हॅल्यू कितें आसा ती हेची बायोडायवर्सिटी कितें आसा ती आयज कितलेशे जाण एनवायरमेंटलिस्ट हांगा जमलेले आसा जेंका खबर आसा की हे कितले इम्पॉर्टन्स आसा ते पण ह्या मिनिस्टरांक आनी ह्या सरकाराक हो बीजेपीचो सरकाराक मात्तूय खबर ना काय तांकां फक्त जाय आपणाची बॉल्सां भरपाक आमी पळया आयज काय बरें हे फाटल्यान तुमी पळयता आसतलो जो कॅनोपी म्हणल्यार कितलो डेन्सिटी डेन्स फॉरेस्ट आसा झाडां कितली डेन्स आसा आनी मदीं काय बरोसो तयार लेक इतलो सुंदर असो लेक कोण म्हणटलो ह्या वाठारांत आयज तुम्ही पळयता हेजे पयलू आमी बसून हे सायडीन चलत भोंवताले ह्या दोंगरांचेर आमी चलत भोंवताले त्या टायमार हो जो बायपास हायवे आसा तो बायपास हायवे नासलो तो कदंबा प्लेटाचो जो बायपास हायवे ते कांयच नासले तुमकां हांगा जाणट्यांक खबर आसतले की कशें ह्या दोंगरांचेर आमी सगळे भोंवल्ले आसा ह्या दोंगरांचेर जो मोग आसा आनी ह्या मोगाक लागूनूच आयज सगळे हांगा आसा पयलू तुमकां मागता की तुमकां लागून ताळयो मारच्यो कित्याक तुमी ह्या वताच्या कळार सगळे हांगा उबे आसा बसलेले आसा आयज ह्या सरकाराक हो बीजेपी सरकार जो प्रत्येक वेळा म्हणटा आमी डेव्हलपमेंट करपाक आसा थंय त्यांचो प्रायम मिनिस्टर म्हणटा हालींच तेजो बर्थडे जालो ज्या बर्थडेकूय तेंच्यांनी व्हडली व्हडली घोशणा केल्यो व्हडली व्हडली विधानां केली ते म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय करतले आत्मनिर्भर भारत करतले आयज कसले आत्मनिर्भर करपाक सोदता तुमी जेन्ना आमी स्वयंपूर्ण जाल्ले आसा आयज आमचो कल्चर जो कल्चरल जेनोसायड करपाचो प्रयत्न हो बीजेपी सरकार करता जसे आताच सांगले कितलेशे स्पोक्सपर्सनांनी की हांगा शेतां रोयता हांगा भाजयो रोयता आनी हांगा कितलेशे झाडां आसात काजीची प्लांटेशन आसा हे स्वयंपूर्ण आमचे हे गोंयकारांचे स्वयंपूर्ण आमी गोंयकारांनी केल्ले आमच्या जाणट्यांनी केल्ले आमच्या पिगी हे करून आयिल्ले आसा आनी गोंय राखून दवरिल्ले आसा पण आयज ह्या बीजेपी सरकाराक हे नाका हेंका जाय कितें हेंका मॉल जाय आतां मॉल कित्याक जाय कोणाक लागून जाय हे भायले येता हांगा व्हडली व्हडली शॉपां येता व्हडले व्हडले शोरूम घालता गोंयकारांक कांय मेळना हो युनिटी मॉल म्हणटा तो आयज हांगा एक युनिटी मॉल म्हणटा दुसरो आनी एक ओल्ड गोवा घालपाक सोदताले तिसरो आता डीएलएफ म्हणटा तो पाट्यार येता तोय सरकाराचोच जागो जो पाट्यार येता डीएलएफ मॉल तोय सरकाराचोच जागो तो लिज आउट केल्लो आसा हो मॉल जो आसा तोय तेच नाटक आनी थंय जे मॉल जातलो ओल्ड गोवा जावपाक सोदता तेय तेजेच नाटक जेन्ना आमी हेचो विरोध करता तेन्ना तुमी फक्त म्हणटा की विरोधक जे आसा ते विरोध करपाकूच आसा हांगा विरोधक विरोध करपाक न्हू विरोधक तुमकां सारखे दाखोवपाक आसा वाट दाखोवपाक आनी तुमकां समज वाट कळना ना लोक तुमकां वाट दाखयतले लोकांक तुमी फोकाणांनी घेतले लायटली घेतलेले आसात मीन लोक कितें म्हटल्यार कांयच ना कशें केलें कचरो करून उडयल्लो आसा आयज पळयता तुमी की कोण विरोध करता तांकां मारता कोण आवाज उठयता तांकां मारता म्हटल्यार अशें दिसून येयल्लें आसा की गोंयांत आयज सरकार न्हू हो हुकुमशाहीचे डिक्टेटरशीप चल्लेले आसा जे म्हणटा की तुमचे आमकां कांय आयकोपाचें ना तुमचे आमकां कांय आयकोपाचें ना आमकां कितें जाय आमच्या मस्तकाक कितें मारलेलें आसा आमकां कोण ते जे बिल्डर लॉबी जे आसा जे बिझनस लॉबी आसा ते कितें दितले ते आमी तुमचे ठोकतले
इलेक्शना टायमार कितें करतले? इलेक्शना टायमार तुमकां पयशे वाडटले आनी मतां मारपाक लायतले. हांव हे कित्याक लागून म्हणटा? कित्याक आयज आमचे गोंयकारूच पयशांक लागून मतांय मारता. आनी ही परिस्थिती आयज एका लागून जाल्ली आसा की हो सरकाराक मस्ती मारलेली आसा. जी मस्तकाक जी मस्ती मारल्या पळय ह्या सरकाराक मारलेली आसा. आनी प्रत्येक कडेन आमी पळयता की आयज प्रोजेक्टाचे प्रोजेक्ट हाडटा. कोणाक लागून हाडटा? गोंयकारांक लागून हाडटा? कोणाक लागून? आता आमी कोणाक वचपाचे सांजचे थंय IIT प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता. प्रत्येक गांवांनी तुम्ही प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता. गोंयकारांक काय ना. आयज सादे गोंयकारांक सद्या शॉप पासून चलयतले ना तेंची परिस्थिती ना. आनी जी शॉपां आसा ती आयज बंद पडटा. तांकां प्रोटेक्शन म्हणटा ते काय ना. सरकाराक फक्त जाय कितें? आपणाची पोळी बांदलेली, आपणाक फक्त पयशे कशे करपाचे, जी तिजोरी भरपाची आनी तिजोरी भरून कशे वाटपाचे आनी काबार करपाची गोंय पळय तेच पडला. आमचे पर्यावरण आयज नश्ट जायत आसा. गोंयभरान आमी पळयता आमी तसोच बांबोळेचो प्रोजेक्ट तसोच बंद उडयलो आनी ह्या प्रोजेक्टाक कशे EIA मेळले? हो जो प्रोजेक्ट आसा ताका कशे EIA मेळले? उदोच आमचो एक स्पोक्स पर्सन आतां ताणें सांगलें की हांगा बोर्ड ना. आतां हे बोर्ड नासतना, नोटिफिकेशन नासतना, बोर्ड नासतना हो सरकारी प्रोजेक्ट म्हणटा, सरकाराच्या थ्रू प्रोजेक्ट करता म्हणटा. हो कशे करता? आयज सरकार जो आसा बीजेपीचो सरकार तोच फोटिंग कोणा करता? तोच इनलिगलिटी करता. अरे हो सरकार जाला इनलिगल. हो सरकार जाला कितें? इनलिगल सरकार. कारण तेजोच कायदो खबर ना. बोर्ड मारपाचो जावं कितें मारपाचें कांयच खबर ना. आमी पळयता की गोंयभरान अशे कितलेशे प्रोजेक्ट येता, कितलेशे प्रोजेक्ट चालूच आसा. आनी तुमकांय हांव उलो मारता की जेन्ना हांव हांगा येवपाचो कारण कितें? आयज हो जो रुदल्फ आसा तो रुदल्फ सुशागत आसा. तेणे खरें म्हटल्यार हांगा येवपाक जाय आसलें. तेणे खरें म्हटल्यार हांगा तुमच्या वांगडा रावपाक जाय आसलें. तेणे खरें म्हटल्यार हांव आवाज उठोवपाक जाय आसलो. पण ना. कित्याक आयज ज्यो पोटल्यो घेवन गेल्या पळय ते पोटल्यांचो जो आयज हे आसा तो मेजपाक आसतलो. तो पोटल्यो मेजता आसतलो कित्याक ताका लोकांचे पडलेले ना. तेणे डिसायड केलें कितें? त्यो पोटल्यो मेजून उडकी मारपाची, माकडा भशेन उडकी मारपाची तेणे डिसायड केलें आनी ताका लागून तो हांगा ना. आनी तशेंच आयज आमी समज चिंतले की परत अशेच रस्त्यार येतले नाल्यार अशी आमकां फुडें वचून रस्त्यार देंवचें पडटलें. आमी चिंतपाक जाय की ह्या सरकाराक कसो धडो शिकयतले. हो सरकार जो आयज आमकां प्रत्येक गांवकारांक गोंयकारांक रस्त्यार हाडटा, ह्या रस्त्यार प्रोटेस्ट करचें पडटा, हेंकां कसो धडो शिकयतले हें आमी चिंतपाक जाय. आमी प्रत्येक वेळा गोंयकारां वांगडा उबे राविल्ले आसा. ह्या पर्यावरणाक लागून हे गोंय सांबाळपाक लागून जी देवभूमी म्हणटा आमी, जी देवभूमी आमी देवांची भूमी म्हणल्यार प्रत्येक म्हणल्यार जावं हिंदू आसूं जावं मुस्लीम आसूं जावं कॅथलीक आसूं सगळ्या धर्मांचे हांगा देव आसा, देवत्मा आसा. आनी त्या देवांक घेवन आमी फुडें वयता. आमी राखणदारांक घेवन फुडें वयता. जे राखणदार हे राखता, हे दोंगर राखता, हे शेतां राखता, ही भाटां राखता. तांकां दिसता आसतलें की तुमी हात घालतले. आयज कितले जाणांनी हात घातले आसा तांची हालत कितें जाल्ली आसा ती तुमी याद धरा. आयज खूब जाणांनी हेजे पयलू अशे हात घातलेले ते आयज हांगा ना, ते वयर पावल्ले आसा. खंय पावल्ले आसा? वयर. हे याद धरा. हे मस्तकाक मारून घेऊ नका. तुमचे सध्या साधला आसतले पूण साधला तेजेर तुम्ही समज अशेंच करपाक लागले नाल्यार देव तुमकां पळयतलो. कोण म्हणटा देवा कडेन उलयता. आमी तुम्ही देवा कडेन उलयता आसत बट आमचो कनेक्ट जो ही भुंय आसा ही देवान घडयल्ली आसा. आनी जेन्ना तुम्ही भुंयेक हात लायतले तेन्ना देवूच फुडें सरतलो. ह्या खंयच्या तरी रुपान जशे आतांच पयले तो संदेश सांगतालो आमी फुडें रावतले तशें खंयच्या तरी रुपान देव फुडें सरतलो. आनी हेच्या पयलीं देव फुडें सरलेले आसा. सो फोकाळ्या करची न्हू. आमचो तेंको आमच्या चिमल्याच्या लोकांक आमच्या गोंयकारांक सरळ आसतलो. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष तुमच्या वांगडा एकजुटीन एक मुठीन एकटे रावतलो. आनी तुमी जेन्ना म्हाका उलो मारतले ह्या विधानसभेन आवाज करपाक जावं विधानसभेच्या भायर आवाज करपाक तुमच्या वांगडा तुमकां रावतलो. फाल्यां कोण आसूं नासूं पण आमकां जाय आमचें गोंय उरलेलें, आमचो गांव उरलेलो आनी आमचे जो सेम आसा तो उरलेलो. आनी हे गोंयकार जे गोंयकार आयज झुजता, आयज जे गोंयकार रडटा, दुकानी रडटा, जशें अजयान सांगलें गांवांत कांयच ना पण हांगा हाडून मॉल धरून सोदता. गांवांत फेसिलिटी कांयच ना पण हांगा मॉल हाडपाक सोदता. सो ही जी परिस्थिती आसा गोंयकारांची ही परिस्थिती जावपाक जायना. हांव तुमकां मनाक हातांतल्यान देव बरें करूं म्हणून सोदता. हे झूज जे आसा, ही क्रांती जी आसा ही क्रांती सगळ्यांची आसा. ही फक्त तुमची न्हू, ह्या प्रत्येक गोंयकाराची क्रांती आसा. ही क्रांतीन सहभागी जावपाचे सगळ्यांचो हातभार लावपाची गरज आसा. आनी गोंयकारां कडेन उलो मारता की जेन्ना जेन्ना अशे गांवचे लोक खंयचेय उलो मारता की आमचो गांव वाचोवपाक जाय तांकां तेंको दिवपाक मुद्दम येया.
आयज आमी घरा बसचे न्हू, आमी घरा बसतले, टीव्ही पळयतले, जावं खंय प्रोग्रामाक वयतले, कोण पिकनिकेक वयतले, मात गोंय काबार जातले तेन्ना तुमी फक्त लायक आनी शेअर मारतले. ते जावपाक जायना. आयज सपोर्ट दिसपाक जाय, लोकांक दिसपाक जाय की आमच्या वांगडा दुसरे आसा, सायडीकचे आसा, लोक आसा. आपूण जावन स्वता येवंक जाय, तुमकां फोर्स करपाक जायना. सो परत एकदा सगळ्यांकडे मागता की लोकांनी, गोंयकारांनी जागृत जाया, जागे जाया, नाल्यार गोंय सोंपतले, गोंयकार काबार जातलो आनी गोंयची फुडली पिळगी म्हणटा ती उरपाची ना. सो सगळ्या जे हांगा ऑर्गनायज केल्ले आसा तांकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हण सोदता. तुमच्या वांगडा आमी उबे रावतले. फुडें कितें आसा, कितें स्टेप्स आसा, तुम्ही आमकां अपडेट करा. विधानसभेन कितें आवाज करपाक जाय तो विधानसभेन आमी आवाज करतले. देव बरें करूं. थँक्यू. सगळ्यांक very good morning. With due respect to MLA who is present here, Girish Borkar, my good friend, Aam Aadmi Party चो अध्यक्ष हांगासर आसा अमित पाळेकर, हेर मानेस्त सगळे आसा आनी तुमकां पत्रकार बाळांनी व्हेरी गुड मॉर्निंग. आनी आतांच कोण तरी तुमचो होस्ट उलयतालो की आमदार ना रुडॉल्फ ना म्हणून. If we can come from the corners and if your own Amdar cannot come here, it's not worth. It's really not worth calling him Amdar. आता म्हाका उलो मारलो येना बायल आनी तुमकां खबर आहा ह्या दिसान आमी बिजी आसात. रामाचेर आमच्या एक्टिविस्टाचेर हल्लो जाला आनी कित्याक लागून हल्लो जाला ह्याच मुद्द्याक लागून की रामाय आमच्या भाशेन आवाज उठयता, कितें कॉन्क्रीट जंगल करपाक सोदता, खंयचे दिल्लीची लॉबी येवन आमचे गोंय हांगा कॉन्क्रीट जंगल करपाक सोदता म्हणून. आनी तुमी पळयला रामाची हालत आयज कितें जाल्या ती. आनी ते पळोवन म्हज्या घरकारांनी सांगलें म्हाका आयज तूं आनी कित्याक वयता, भुरगीं आसात घरा कडेन, फॅमिली इज देर, कोण येवपाना, कांय जावपाना. बट आय सेड वी कॅनॉट बी स्टॉप्ड. बट आय थिंक दिस इज लॅकिंग इन रुडॉल्फ. आतां कितले बरें हांव येतासतना हांवें ती फळां पळयलीं आनी हांवें एना बाय विचारलें ही फळां कसली गो काय म्हूण, ही चुन्ना काय म्हूण, ही फर्स्ट टायम पळयल्या म्हूण. एना बाय सांगलें आसाळी म्हूण, ती ग्रीन आसात, ती पिकतात पळय पिकतात, ह्यो बरी लागतात. हांवें ही मागीर तुमच्या फ्युचर जनरेशनाक मेळपाना, लोकांक मेळपाचें ना. आयज हांव वालोर म्हणटा जे नीज गोंयकार आसा पळय, जेंकां चिंबेलाचो मोग आसा पळय, आयज आयतार सदां आमी कितें म्हणटात, गोंयकार सुसेगाद. पूण ना रे बाबा, गोंयकार सुसेगाद ना. चिंबेलाचे ते लोक आसा पळय तो सुसेगाद ना, सगळे येयल्ले आसा. हो टायम बायलांचो आतां रांदपाचो 12 जाल्यान. संडे एकूच दीस मेळटा बायलांक रेस्ट घेवपाक, मागीर रांदतली, जेतली, भुरग्यां बरो स्पेंड करतली. पूण बायलो हांगासर येयल्ल्यो आहात, दादले येयल्ले आसात, भुरगे येयल्ले आसा, यूथ आसा आनी चड म्हणल्यार बेस्ट म्हणल्यार सिनियर सिटीजन येयल्ले आसा. वाय दे हॅव कम? बिकॉज दे लव देअर चिल्ड्रन, दे लव देअर गोवा. आतां आयकूंक गावलें काल म्हणटाले येना मातशें यो गो टायम काडून. आमी येना, सारकें बिजी. फाल्यां सायबीण आमगेर आनी रामाकूय वचून मेळपाक जाय. तेंपरी मातशें टायम काडून यो. आमी येस आय एम कमिंग. आतां हांवें आस्क्ड वॉट इज दीस, म्हाका थोडक्यान सांग. तेणें म्हाका सांगलें आगो बाये हे चिंबेल आमचें आहा पळय, बरेंशें ग्रिनरी जी आहा पळय, बरें थंड वारें मेळटा आमकां पळय, हे नेक्स्ट ड्रॉप आसा. हो आमचो हे आसा पळय जागो, हो वचपाचो आसा आनी खंय वचपाचो आसा काय विचारलें. युनिटी मॉल वचपाचो आसा म्हण. आनी कितले मॉल काडले पुरो जायना, पड भरना. मागीर म्हणलें तुमची पंचायत कितें करता, पंचायत कितें करता. ना बाबा, पंचायत दिना. फर्स्ट टाइम ऐकला हांवें की एक कोण तरी सरपंच, कोण संदेश म्हणून हूंय, संदेश शिरोडकर, तेणे हूंय ताका रिजेक्ट केला. आमकां हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून. आनी तो हूंय गांवच्या लोकां बरोबर उबो रावल्लो आहा. आय डोंट नो हिज बॅकग्राउंड, आय डोंट नो, बट वालोर ताका. आनी हांव मागता सबंद गोंयांत ते पंचायत आसा तेणी ह्या संदेशाचें खंय तरी एक उदाहरण घेवपाक जाय. पूण आतां मागीर म्हणजे पंचायतीक नाका जाल्यार हू कॅन फोर्स दॅट युनिटी मॉल. Then told me TCP has given permission. So TCP विश्वजीत राणे बाब हे कितें चल्ला, जेन्ना लोकांक नाका म्हणटात पळय तेन्ना नाका न्ही, फुल स्टॉप काय न्ही. आयज तुमी उलयतात रुडॉल्फ ना आमदार ना. अरे आमदार एकलो कसो, तो डेव्हलपमेंट करपाक गेला मरे, तो डेव्हलपमेंट करपाक गेला. सो डेव्हलपमेंट करपाकूच जाय न्ही. हांगा युनिटी मॉल येना जाल्यार फगेट हांगाचें डेव्हलपमेंट, ताचें डेव्हलपमेंट कशें जातलें रे. So he is going for self-development. ही तकली आसपाक जाय मरे बाबा तुका व्यवस्था रे. तो येताना खरो मोग आशिल्लो येता आसलो. तुमी कशें येता वतात कडकडीत बशिल्ले आसा. अरे आमचे उदक खाली ती न्हंय आसा, सकयल लेक आसा,
वॉटर बॉडी डिस्ट्रॉय जातली बरे, नॅचरल रिसोर्सीस पिड्यार जातले बरे, एनवायरमेंट काबार करपाक येयला बरे तूं कितें चाललां हांव लोकांक एक सांगता आयज मिटिंगाक येयले आनी घरा वयर नाकात म्हाका भांगर म्हणटा तुमकां हांव कित्याक रानाक मारलो म्हूण तुमी भिवन घरा वयर रावनात तुमी सगळीं हांगा आसात युनायटेड वी स्टँड डिवायडेड वी फॉल एकूच आमदार हिंगा येयल्लो आहा तूं कितले आमदारांनी आपयले गो सगळे आपयले 40 जाणां घालिले आपयले आनी फक्त विदेशा सो विदेशाक वालोर खंयचे पार्टी असो कितें जावं ताका वालोर लोकांना रावडी आसा तो ताकाय फॅमिली आसा तोय आमदार बट ना दिस इज द वे वी वॉन्ट लायक दिस कायंड एमएलएज हांव लोकांक सांगता वो तो तुमी एकठांय जाल्लो आहा पळय युनिटी दवरात प्लीज चिंतात हे फ्युचर आमच्या भुरग्यांक जे जाय आमकां गोंय जाय जाल्यार आमी मोडटली हे सगळे कॉन्क्रीट जंगल केले जाल्यार कांयच उरपाना प्लीज स्टे युनायटेड से नो टू वॉल फॉल वी वॉन्ट दिस वी डोंट वॉन्ट टू डिस्ट्रक्शन आमकां नाका म्हणून इतलेंच मागता आणि त्याने सांगला तशी 2 उतरां सांगून हांव काबार करता देव बरें करूं जय हिंद जय जय हांव आपाचो प्रेसिडेंट म्हणून आज हांगा ना तर तुमच्या गांवचो एक गांव भाव म्हणून हांगा आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा चिमला हो चिमोलकर्णीचो गांव आणि चिमोलकर्ण जितले आमी मानता तितले म्हाका दिसता कोणूच मानना की गोंयकार कितले आसा पळय आणि आमचे चिमोलकार पर्टिक्युलरली पूण बीजेपीचे जे देवाक फटयता तांकां हे खबर आसचेना देवा बद्दल पडून गेल्ले ना तांकां खापरेश्वराक नाडलो बोडगेश्वराक नाडलो बांबोळेच्या खुर्साक नाडलो आनी महालक्ष्मीकूय नाडली हांव एक सजेशन दिता आमचे दोन्ही आमदार हांगा येवपाचे पूण आज तांकां कित्याक कालूच सांगले आणि दोगांयनी सांगला की आमचो तेंको कम्प्लिटली ह्या प्रोग्रेसाक आसा आज तांचो प्री डिटर्मिन प्रोग्राम आसा सकाळचो ताका लागून ते दोगूजांक पावनात बाब बेनजी आनी बाब क्रूज तांच्या तर्फे हांव हांगा आसा एक चिमोलकार म्हणून पण एक तांचो रेप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून हांव एक गव्हर्मेंटाक सजेशन दिता आमी त्या दिसा कोडार गेल्ले कोडार आयआयटी प्रोजेक्ट घालपाक सोदतात ते आयआयटी प्रोजेक्ट कसो असोच पडटा हो तरी हांगा तरी झाडां कितली ना खंय झाडां अशी भरल्या लोक शेतां करता बालवाडी सारकी ना थंय पूण थंय आयआयटी घालपाक सोदता आमी थंय घरान गेल्ले कडेन गंजनाची च्या पियेली आमच्या घरा गंजना पूण कोडारची गंजनाची च्या बरी कित्याक लागता माती एकदा दोळे बंद करा आनी श्वास घ्या हांगाच्या वाऱ्याचो हे पाखे आमच्या कुशीक भोंवता पळय तांकां खबर ना हांगा कितें येवपाचें आसता हांव एक गव्हर्मेंटाक सजेशन करता लोक नाका सांगता तो प्रोजेक्ट कित्याक मागता कित्याक घालता लोकांचेर कित्याक स्वयं डिस्ट्रॉय करता हे युनिटी मॉल आसा पळय ते युनिटी काडया चिमोलकाराचो मांड कसो आमचे जे एसटी बांधव आसा तांची सगळी बायलां पणजे भाजी विकतात शेतां कुशीक रावन रस्त्या कुशीक रावन भाजी आसाळे काण्णां चुन्नां कितें विकतात ते आमी हांगा विकपाक लागलो करया हे मागया आमी सरकारा कडेन ऑफिशियली मागया की आमकां हांगा बिल्डींग नाका मेरशेची झर आमची ल्हानपणान आमी झरी करताले वखदाची झर म्हणटाली आमी तुका ती डिस्ट्रॉय कोणी केली वयर बिल्डिंगे बांदले सगळे सेप्टिकाचे उदक झरीन आयले झर पिड्यार जाली कितले एमएलए येवन गेले कोणीच केन्ना विचार करना आज तीच परिस्थिती त्या चिमलाचेर हाडपाक सोदता हो मॉल हाडून हांगा जशें अजय बाबान तुमकां सांगले हांगा जो सेप्टीक तयार जातलो तो खंय वतलो आमच्या बांयनीत वतलो आमकां पयलीं सुद्दां ना ज्यो बांय उरल्या त्योय पिड्यार करपाच्यो तेन्ना सरकारा कडेन म्हाजी कडक मागणी ह्या युनिटी मॉल बी सोडा आमचो मांड घाला आमच्या मांडान आमी भाजी विकया आमचे आंबे विकया पणस विकया तोरां विकया कित्याक हांगा उत्पन्न जाता चिमला ते विकया आनी बायोडायवर्सिटी एन्जॉय करया लोकांक दाखोवया जंगल कशें आसता ते पणजेन सोंपला पर्वरी सोंपला हे डिस्ट्रॉय करपाक कित्याक उठल्या तेन्ना एक तुमकां सांगन दिसता एक मेरसेकार चिमलकार कालापूरचो मनीस म्हणून हांव तुमचे बरोबर आसात पूण एक आदवोगाद म्हणून एक सांगता जे कायदेशीर तुमकां लागतले जे कायद्यान हायकोर्टान वचचें पडले जावं आनी खंय वचचें पडले प्रोजेक्टा अंडर तशें हांगा बोर्ड लावंक ना इट्स इलिगॅलिटी काम चल्ला इलिगली काम चल्ला जे खोपी उबारले हे सगळे कोणाचें परमिशन घेवन घातल्या ते सगळे जर चॅलेंज करपाक गोविंद बाब म्हजें ऑफिस आनी म्हजें काळीज आनी आमचें घर तुमच्या खातीर उगडें आसा फूल टीम लिगल आसा आमची जे कितें लागता जेन्ना लागता आमी तुमच्या वांगडा आसतले तुकाराम बाब संदेश बाब एक गोष्ट याद करा आमी सगळे एकठांयले जाल्यार आमकां एमएलएची गरज ना सरकाराची गरज ना सरकार कुठलो पेट्टो जाला
म्हणून क्वाड्रा सारख्या गावात IIT हाडपाक सोदतात, हांगा प्रोजेक्ट काडपाक सोदतात आणि जाग्यार घालतले जाल्यार एकूच गजाल करची पडटली, एकठांय रावचे पडटले. म्हाका दिसता फुडली मिटींग आमी चिमलकरांच्या पांया कडेन करूया चिमलात आणि पळोवया कोण कोणाक फूस लायता पळय ते इंदिरानगर आसूं, मेरशेकर आसूं, कालापूरकार आसूं काय चिमोलकार आसूं, ते सगळ्यांक आमी हांगा हाडटले. देव बरें करूं. आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका. माझ्या भाशणान हांव युनिटी मॉल कितें आमी कित्याक अपोज करता आनी हेजे फाटल्यान 3 मेन मनीस कोण ते सांगतलो. हे युनिटी मॉल म्हटल्यार ते फाटल्यान दिसता 20,000 स्क्वेअर मिटराचेर येवपाचें आसा. म्हणजे तुम्ही बसला थंयसर येवपाचें आहा. 4 फ्लोराची व्हडली बिल्डींग आणि थंयसर व्हडली व्हडली शॉपां गोंयची न्हू. 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट म्हणजे झेडपी इलेक्शन कशें गोंयचे तशें आणि स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया तशें. म्हणजे आमच्या गोंयकारांक तुमची शॉपां आसतली, तुमची स्किल दाखयतली तशें कांय ना अशें. आणि तो आमी अपोज कित्याक करता हे युनिटी मॉलाक आमी अपोज करता कित्याक आमची हांगा तयार लेक आसा. तयार लेक म्हणजे आमची आवय, आमची जीवनदायिनी, ती आमकां पोसता, ती आमकां उदक दिता. आयज तयार लेक ना जाल्यार चिमला गांव ना, आनी चिमला गांव ना जाल्यार आमी ना, हे लक्षात दवरचें तुमी. आनी हे सगळे आमी आहा हांगसर ट्रायबल, चडशे आहा ते ट्रायबल लोक आसा. आमी भाजी रोयता, आमी थंयसर फुडें मागीर आनी कितें कल्टिवेशन करता, तेजो इम्पॅक्ट हिंगा जातलोच. आता युनिटी मॉल येता कितें ते सांगता. जेन्ना युनिटी मॉल हांगा जातलो, ती बिल्डींग जातलो, 51,000 लिटर्स पर डे सेवेज जनरेशन जातलो. म्हणजे बुरशी घाण उदक ते ट्रीटमेंट करपाक ते एक STP प्लांट बांदतले हांगसर. म्हणजे तुमची 4 बुनियाद जशें आसता पळय तितलो डीप STP प्लांट बांदतलो ते जनरेट करपाक, ते ट्रीटमेंट करपाक. मागीर 500 किलो आयकाय सारखे 500 किलो पर डे सॉलिड वेस्ट जनरेट जातलो. 300 किलो पर डे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जातलो आणि 200 किलो पर डे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट जातलो. आणि हे सगळे जनरेट जावन आमच्या तळ्याकडे पावतले. म्हणून आम्ही अपोज करता. आणि आता तुमकां सांगता 3 मनीस आहा सारखे ऐका. 3 मनीस. फर्स्ट रोहन कवटेचो भाव राजेश कवटे, हो मेन मनीस. त्याच्या सायडीक कसिनो चलता. व्हडलें आतां हॉटेल येवपाचें आहा, चिंबल प्रॉपर्टीज नांवान व्हडलें हॉटेल येवपाचें आहा. तेजे गिरायक जावपाक जाय, ताका क्लायंट मेळपाक जाय म्हणून हांगा मॉल हाडटा. फर्स्ट राजेश कवटे, नाव राजेश. सेकंड रोहन आणि थर्ड रुदाल्फ. हे तिनूय म्हणल्यार RRR. राजेश, रोहन आणि रुदाल्फ. जर तुम्ही तिगूय जर RR आहा जाल्यार आमी RR आहा. आमी RR कशे? या राजेच्या वयर आमी रायत जातले, या रोहनाच्या वयर आमी रोअर करतले आणि या रुदाल्फाच्या फुडें आमी रिवोल्ट करतले. आमी RR. आणि तो कितें म्हणटा की चिंबल डेव्हलप जातले, युनिटी मॉलार चिंबल डेव्हलप जातले. सद्दां ते इंदिरानगरचें नाव घेता. अरे कशें डेव्हलप जातले? आमचे हेल्थ आहा ऑल सांताक्रूज. आमची पंचायत मोडपाक पावला. प्रायव्हेट स्कूल पडटा ते हितून आसात, पंचायती घरान आसा. थंय गोंयटा भुरगीं तशीं शिकता. हांगा लायब्ररी ना, खेळटलो म्हणून आमकां एक ग्राउंड ना. सांताक्रूज ग्राउंड आहा, मेर्से ग्राउंड, आमचा ग्राउंड ना. कित्याक ना? आणि कसले डेव्हलपमेंट ह्या युनिटी मॉल कसले डेव्हलपमेंट करतलो? एक लॉगिन जातलो, एक मीटिंग जातलो, एक साधे हॉल ना. तुमकां जी बायलां सगळीं येयला, ST बायलां येयला. रस्त्यार गटरागेर बसचें पडटा आनी आपलें नुस्तें आनी आमची भाजी विकची पडटा. कित्याक? एक मार्केट ना. आणि कसले डेव्हलपमेंट? आणि तू म्हणटा की तुम्ही बिल्डिंग अपोज करू ना. रोहन कवटेक सांगूंक सोदता, तुका जर ताकद आहा जाल्यार हे BJP ऑफिस मोड पयली. हे BJP ऑफिस मोड पयली. तूच आहा मरे, तूच आमदार आहा, तूच मिनिस्टर आहा, तुजोच प्रमोद सावंत आसा मरे. मोड BJP ऑफिस. आणि रुदाल्फाकूय सांगता, तुझो ग्राउंड आहा, ती जागा कशी घेतला, कितें घेतला ते सोडून दी. ती जागा तू आता आमच्या नावार कर. ती जागा आहा ती चिमोलकर पंचायतीच्या नावार कर. बांधून आम्ही तो ग्राउंड, आम्ही बांधतो तो कम्युनिटी सेंटर, आम्ही बांधतो तो मार्केट.
एकूच तू येवंक ना मरे भायर येवन तू भाशण येता असेंब्लीचे भायर असेंब्लीन कित्याक उलोवंक ना तू असेंब्लीन युनिटी मॉलाचेर कित्याक उलोवंक ना तू आणि तो सांगता आमी ताका मेळटले पंचायतीक मेळटले पंचायत आमचीच आहा बीजेपी पंचायत आहा सर एमएलए आमचोच आहा मेळ्ळो तू सांगले सर उदल्फाकूय सांगता तू मेन जबाबदार तिसरो आर तू आहा तुवें सगळ्याक सायडीक जागा घेतलेली आहा रोहन कवटेच्या भावान तो सकयल जागा गेल्ली आसा ते सायडीक आमची मोसंडी आहा थंयसर अडवल पार्कान जागा घेतलेली आहा म्हणून सायडीक ते सगळे डेव्हलप करपाक जाय म्हणून या तिकूय आर 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 फुडें सरलेले आहा हे चिंबलकारीन आमकां दाखोवंक जाय एकटो संदेशीत ना जाल्यार एकटो प्रवीणूच ना आन्सर सगळ्यांक अटॅक करून फुडें येतले हांव सांगता आमी रक्ताचे ट्रायबल्स आमी रक्ताचे आदिवासी आमी आमचे रगत दिवपाक फाटी सरची ना जावं तुमकां संदेश जावं प्रवीण जावं गोविंद जावं कोणूय जावं कितले हाडा तुम्ही युनिटी मॉल आनी तुमकां चॅलेंज मारता की आपूण हो प्रोजेक्ट करून दाखयतलो म्हणून कसो करतो तूं पळयता आमी तर तुका सांगता ही चिमलकानी आहा सकयल आनी वर आमचो पायगिनेश्वर आहा तो तुमकां दाखयतलो तो तुमकां जावं तुमचे कडेन कितले दिगंबर कामत आसूं तुमचे कडेन कितले देवाचे मनीस आसूं तुमचे कडेन विश्वासीत राणे आसूं तो हातीक दोरा बांदता आनी देवाचपण करता तो आसूं आमचे कडेन रक्ताचे ट्रायबल आसा आमी चिमलकार एक जाल्ले आहा सगळे एक जाल्ले आसा आनी सांगता हो युनिटी मॉल जाल्यार आनी कसलो प्रशासन स्तंभ जाल्यार आनी कसलो स्तंभ रुदल्फाचो ग्राउंड रोहन कवटेची कसिनोज कशेंच आमी येवंक दिवची ना आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका देव बरें करूं आता आम्ही कित्याक हिंगा बसला आनी कित्याक येयला आनी आमचेर पाडी कित्याक येयली सगळे एक्चुअली आयज सुटीचो दीस सगळे आमी कामाचे आठवडभर कामां वयता आनी आयताराच आमकां सुशेग मेळटा सगळ्या घरांनी आपलो फॅमिली घेवन बसता पूण आमकां हे आयज आमचो जो रेस्ट टायम आसलो तो सोडून हिंगा येवचें पडलें आनी ही कोण आमचेर पाडी हाडला तो एकल्या मनशान तर तुमकां खबर आसा मास्टर मायंड रोहन गांवटे आतां हे आमकां सगळे कित्याक सोंसचें पडटा हें आमचो गोविंद बाब सांगतालो भाशेन थोडक्यान की कितले आमी ह्या पयलीं त्रास काडले कितले सुचले आनी ह्या फुडें आमकां कशें आतां हे आमकां त्रास करूंक शकता तो तुमकां मातशें थोडक्यान गोविंद शिरोडकर सांगतलो देव बरें करूं हे सगळे आयज परतून हांगासर ह्या तळ्याच्या काठाचेर तुमकां परतून हांगासर आपोवपाक वायट दिसता कारण IT पार्काच्या वेळार अशेंच आमच्या चिमलच्या गांवांत आमचो एक वोट दाखयल्लो आमी त्या वेळार आमची पंचायत जी आसली ती IT पार्काच्या बाजून आसली आमचे पंचायत मंडळ जे आसले सगळे मेंबर आसा ते रोहन खवट्याक सपोर्ट करताले पूण आयज परिस्थिती उलटी आसा हे म्हाका आमच्या गांवच्या लोकांक त्याच बरोबर गोंयच्या विविध विंगड भागांच्यान आयिल्ले आमचे जे एक्टिविस्ट आसा पॉलिटिकल आमचे जे लिडर जे आसा तांकां हांव सांगूंक सोदतां की आमचो गांव आसा तो एकमूट आसा एकजूट आसा आयज हांगासर आमी जे उबे आसा ते इतक्याच कारणां खातीर हेच्या फाटली तुमकां पार्श्वभूमी सांगता बाकीचे सगळे विचारवंत आसा ते नंतर उलयतलेच पूण तांकांय ही पार्श्वभूमी फाटलो इतिहास कितें आहा तो कळपाक जाय आमी IT पार्क कित्याक नाका म्हटलेलो कारण त्या वेळार बाब रोहन खवट्यान IT पार्काच्या संबंधी पणजेन जे प्रेझेंटेशन केल्लें तेतून 6-7 मजली कितक्योश्योच बिल्डिंग्यो हांगासर तेणी उबे करून दाखयल्ल्यो त्याच्या प्रपोजलान आनी खंय पणजे आमचे आतां कितें आमचे एंटरटेनमेंट सोसायटी जे आसा तेचे भितर सिक्रेटली आनी हांव थंय भितर घुसलो आनी तें प्रेझेंटेशन हांवें पळयलें सगळे तेजे बाउन्सर बी आसले थंय कोणाक भितर सोडिनासले फक्त तेजे लिमिटेड जे लोक आसले तांकां तेणी भितर सोडून तें प्रेझेंटेशन तो करतालो म्हाजी तकली घुंवली आनी त्या बरोबर आमचे
जे आमचे फ्रेंड जे असतात, आमचे चिंबलचे आमचे सगळे भाऊ जे असतात त्यांना आम्ही ते सगळे सांगले आणि आम्ही त्यांना अशा ठरवलंय, सगळ्यांना अशा सांगलंय आम्ही आयटीक विरोध करीना, पण जी जागा या रोहन खंवट्यान आयटी पार्का खातीर चूज केला ही चुकीची आसा. ज्या आमच्या तळ्याक अख्ख्या गोंयान आणि त्यावेळच्या पुर्तुगेज सरकाराच्या हितून महत्व असा, हिस्टोरिक महत्व असा. ज्या तळ्याचे उदक जे असा पुर्तुगेज रायबंद्रा, सापेर, शिमला, पणजे हे वापरतालो, या तळ्याच्या एकदम देगेर 20 मीटर रोड असा. हो नवी क्लेम तेणी खोटी माहिती हायकोर्टात दिली. कित्याक 20 मीटरचो हांगासर रस्तोच ना. तुम्ही ऐकायला केन्ना तळ्याच्या जाग्यार वचून 20 मीटर रोड असलो म्हणून? तर या रोहन गावड्यान कित्याक सांगले? तर या चोराक हांव चोर म्हणटा. कित्याक चोर म्हणटा? हे सायडीचे रान जे आसा, दोंगर जो आसा थंयसर हेचे डिलिंग जाले आसा आणि त्या डिलिंगा खातीर या हायवे वरसून 20 मीटरचो रोड वेल्यानंतर रानांक ते कोपाक मेळटा, ही तेजी तकली आसा. परंतु त्या वेळार आमचे व्हडले व्हडले एक्टिव्हिस्ट, एन्व्हायरमेंटाचेर काम करपी डॉक्टर क्लॉद आल्वारीस म्हण, मागीर राजेंद्रबाई म्हण, रमेश गांव, सगळे हांव कोणाची नांवां जर उरता जाल्यार हें करा, आर्थूर, सगळे हे सगळे आमच्या बरोबर आयले आणि आम्ही त्यांना विचारले तुम्ही सांगा की आयटी पार्क हांगासर हाडप योग्य आसा? सगळ्यांनी सांगले ना. अरे बाबा आम्ही त्याचा विरोध केल्या बरोबर कितें करचें? 34 दिसांनी सुटी असताना हो गव्हर्नमेंटाचो मनीस मरे रोहन खंवटो जेसीबी घालून बरी वखदाची जागा आसा ती अप्रूव्ह केली, उमटून उडयली, सगळे कितें केले, कितल्योश्योच कंप्लेनी ओल्ड गोवा पोलीस स्टेशनाचेर आमी दिल्यो. तर मागीर आमी जेन्ना हायकोर्टान गेले, डॉक्टर क्लॉद आल्वारीस बी सगळे पीआयएल आमी फायल केले, त्या वेळार हेंच्यांनी हायकोर्टाक सांगलें की हांगासर आमी आनीक दुसरो कसलो डेव्हलपमेंट करचेना, कसलेंच काम करचेना म्हणून या जागेचेर. आणि आता हो रोहन खंवटो हांगा युनिटी मॉल हाडून करता. रोहन खंवटो युनिटी मॉल हाडटा. त्याच बरोबर 15 ऑगस्टाक आमचो आदरणीय सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत त्याच्या ठिकाणी अनाउन्समेंट कितें करता की आम्ही हांगासर आसा ते प्रशासन स्तंभ हाडटा म्हणून. ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक जे आसा म्हणजे गव्हर्नमेंटाची सगळी पणजेची ऑफिसां जी आसा ती खाली करून खंय हाडटले? हांगा हाडटले, तळ्या कडेन. तुम्ही कालचे पेपर वाचा, कालचे पेपर वाचल्यानंतर तुमकां कळटलें या आमकां डोस पासता. सीएम धरून कितें म्हणटा की आमी जो वॉटर बॉडी जो आसा हांगासर गोंयांत तेचो आमी सांबाळ करपाक जाय म्हणून. हें कितें करता रे बाबया? हें कितें करता तूं? रोहन कितें करता हे? बोलाचीच कडी आनी बोलाचोच भात. हो तू ही करता तो जमनीचेर बलात्कार करून या सेवाकूय वाचून विचारून करता, रोहन खंवट्याकूय विचारता. रोहन खंवटो या युनिटी मॉलाच्या बद्दल कितें सांगता खबर आसा तुमकां? ना. म्हाका सांग, कितको सामको बरो प्रोजेक्ट आसा, इतक्यो नोकऱ्यो मेळटल्यो, बायेचो घोव मेळटलो. हय, हेच्यान पयलीं गोंयकारांक जितक्यो दिला रे नोकऱ्यो. आणि खंय हांगासर सायडीक आतां बिल्डिंगे येवंक ना काय म्हणटा तो.
मागीर आपुणूच जेन्ना हांगा काम करता आपल्याक कित्याक तुम्ही सतायता हो प्रश्न करता. म्हणजे समज त्यांच्यानी आजूबाजूनी आता बीजेपीची थंय बिल्डिंग आसा, ह्या जागेचेर त्यांनी रेप केलो, थंयच्यान कोण आसा तर त्या वाल्यांनी त्यांच्यानी रेप केलो, मागीर हांव रेप करपाक तुम्ही म्हाका कित्याक घालयता? अशें हो विचारता, रोहन विचारता. सांगपाचें अशें आसा की हेजे जे वंशज ह्या असले न्हू, पूर्वज जे असले न्ही रोहन खोंट्याचे, यांच्यानी आमकां गरिबांक नागोवन काबार केले, काबार केले. आमकां आदिवासी समाज, बहुजन समाजाक काबार केले. आणि हे आता त्यांचे जे वंशज आसा रोहन सारको आणि 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 कितें आसा सगळे कळ्ळे न्हू. हे उल्हास ते सगळे आमचे नश्ट करपाक. अरे हांगा कितें कितें जायना रे बाबा. हा ही जी फाटल्यान बसला ती आमची ट्रायबल सगळी लोक जे आसा हांगासर आपल्या पोटा पाण्याचो उदक निवार करता, ते उदक आसा म्हणून वन्स फॉर आमची चेंबूर चिबलची मेडशाची शेतां हेका सगळे कितें कोणाचें उदक पावतालें हे तळ्याचें. हा हांवें 3 महिने पयलीं या रुदाल्फ फेर्नांडीसाक आमच्या एमएलएक सांगलें जेन्ना हो युनिटी मॉल येता तेन्ना म्हाका सीएमा कडेन उलोवपाक जाय, आतां अपॉइंटमेंट तूं घेत पडो म्हणून. हे रोहनाक हांवें हेका सांगलें, हांवें रुदाल्फ म्हाका ते घेवन गेलो. हांवें त्या वेळार डॉक्टर प्रमोद सावंताक विचारलें. डॉक्टर म्हटलें या रोहन खवट्याच्या हेतून म्हटलें रात दीस म्हणलें ताका फक्त हांगासरली कदंबा वयली ह्या लागींची स्वप्नां पडटा काय म्हटलें. आनी तुजे 40 आमदार आसा मरे, तुझे 40 आमदार आसा, ते 40 आमदारांक विचारा मरे बाबा आनी खंय जागा आसा काय म्हणून हो प्रोजेक्ट व्हरपा खातीर. ना तो कोणाचो प्रोजेक्ट? सेंट्रल प्रोजेक्ट, प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीचो. हे कोण सांगता? सीएमूय सांगता, रोहन खंवटोय सांगता. म्हणजे कितें? नरेंद्र मोदी हांगासर पळोवन गेलो चिमला ओपाटार आणि सांगलें हेका रोहनाक आनी सीएमाक आमच्या ना म्हाका हांगाच जाय, हांगाच जाय अशें सांगलें. हय तर आतां हे मुख्य हेचे कडेन येतना हांगा अशें आसा हे वेटलँड. हे वेटलँड पयलीं आमी हांगासर आमची बायोडायव्हर्सिटी आसली जेन्ना IT पार्क येयला तेन्ना, आनी तेच्या नंतर लगेच आमी वेटलँड करून घेतलें. आतां वेटलँड म्हणल्यार सिंपल डेफिनेशन, हांगासर सगळें उदक आसा सभोवताली, म्हणून हे तळ्यार लेक जी आसा ती वेटलँड म्हणून डिक्लेअर केली काय ना. 50 मिटराचो आमकां बफर झोन मेळ्ळो. बफर झोन मेळ्ळो जाल्यार 1,75,000 जागा जी तळ्या ते फुडें आसा हेका दिसता ती झाडाच्या मातशे पलीकडे थंय तळें आसा आमचें व्हडलें 1,75,000 आनी मागीर अराउंड 2,80,000 आमकां झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स मेळ्ळो. झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स म्हणल्यार कितें? हे तळें जें आसा ह्या तळ्याची ओलसाण खंय सुद्दां आसा ते करपा खातीर ही सगळी जी जागा आसा काय न्हू तेच्या अंडर येता. पूण तुका सांगपाचें अजाप अशें दिसता जेन्ना आमी हांगासर ते काम करता तेन्ना विचारपाक येयलें अरे तुमकां फॉरेस्टाची आसा झाडां कापपाक? ना, हे गव्हर्नमेंट का प्रोजेक्ट है. कळ्ळें न्ही? सगळें कितें विचारलें गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है. हांवें म्हणलें तुम्ही सॉइल टेस्टिंग केला? नहीं किया. वो बाद में करेंगे. अरे ये चल्ला कितें? हांव सीएमाकूय विचारता आनी हेका विचारता अरे आमच्या सामान्य मनशाक जसो हें लागता तसो गव्हर्नमेंटाक हो प्रोसिजर लागता. मागीर तांच्यांनी सॉइल टेस्टिंग केलें. सॉइल टेस्टिंग तुमकां अजाप दिसतलें. आतां जर तुमी थंय बसला न्हू 1-1.5-2 मीटर जर हे मारत तुमकां बांयक जशें उदक पडटा काय न्हू तशें हांगासर उदक पडटलें. कारण कित्याक अते तुम्ही भितर सरता थंय 6 मिटराचेर नोव्हेंबर म्हयन्यान उदक पेय आणि जेन्ना हांगासर 17 मजली तुम्ही बिल्डिंग काडटली तळ्याची खोली कितकी आसा आमच्या 40 मीटर 40 ते 50 ओके
17 मधले बिल्डिंगेचे फाउंडेशन कितके भितर वयतले तो विचार करा. जालो मरे तुमचो सगळो गुमूत आसा. हरशी म्हणून आमी गुमूत खातात आतां सगळो चिमलकार या पॉलिटिशियनांक लागून. आमी हेच करीत रावपाचें, या चिमलच्या लोकांनी हेच करीत रावपाचें हो आमचो प्रश्न आसा. दुसरें म्हटल्यार कितें, हांगासर आतां तेंच्यांनी हे मारला फेन्सिंग करपा खातीर पत्र मारपाक सुरवात केले. बाबा न्हू तुमकां सांगता, वेटलँड म्हणून डिक्लेअर केल्या नंतर त्या वेटलँड ऑथॉरिटीची एक जबाबदारी आसली की हांगासर नीस घालपाचे. आमी जागा घेतल्या नंतर कितकी 100 मीटर घेऊ 200 मीटर घेऊ आमकां नीस घालून घेता काय ना आमी. मागीर बाबा आमची जागा वेटलँडाची खंय सुद्धा पडटा, खंय सुद्धा येता, आमकां नीस बी काय घालून ना तुमी. आता म्हाका सांगा, आता जे कोण हांगासर हे केल्ले आसा ते मारता ते पत्रे, आमच्यांनी कायदो आमच्या हातीन घेवपाक जायना, तेंका थापथापपाक जायना. तुम्ही कित्याक वचून मारता हांगासर? नीस कित्याक वचून मारता? असा बाउंड्री घालून दिला तुमकां? हांव ते प्रॉपर ऑथॉरिटीक विचारता. घालूंक ना, घालपाक जाय. आणि हो जो इशू जो आसा म्हाका सांगपाक आनंद दिसता की म्हाका दिसता जवळ जवळ 3 हितून आमी ग्रामसभांनी आमी कितें घेतलें, रिझोल्युशन घेतलें एक मतान की जसो IT पार्क नाका आमकां, तसो हांगासर युनिटी मॉलूय नाका. आणि तो जो दिसता पळय हे पळय प्रशासन नुसतो, आणि हे पळय राजदरबार पळया तुमी, तितून म्हाज्या आणि तुझ्या सारखे कोण लोक हांगासर भितर सरपाची आसा रे बाबा. ही व्हडली व्हडली मरे रोहन खंवट्याची स्वप्नां सगळ्या स्टेटीचे कोण आसा न्हू तेच्यातले. काल म्हाका एक बरो हे केलो, अरे तू टुरिझमा खातीर इतकें करता मरे. मागीर मोपा ते एअरपोर्टार थंयसर कितकीशी जागा पडलेली आसा मरे, थंयसर कित्याक घालिना हें सगळें? बरें गिरायक जातलें उरना. हे कितें आसा, कारण कितें आसा, वॉट इज द कितें म्हणटा ते आमी इंट्रस्ट कितें आसा तेजो तेका अंदाज जाय. हो तो लोक दिसता पळय हेच्या पलीकडे. हांव कितक्या तरी ह्या दोंगराच्या बद्दल उलयलो, आमचे पत्रकार बंधू आसतले, कितकेदा तरी उलयलो. तो बाकी सगळ्या गोष्टी म्हजेर काउंटर करता, पूण जेन्ना त्या हेचो जेन्ना इश्यू येता तेन्ना तो कितें पडटा तेका तो म्हाका कांयच उत्तर दिना. ऐकलं सर, कांयच उत्तर दिना. सो अशी आसा. हांव इतकेंच म्हणटा, आमकां नाका युनिटी मॉल, आमकां नाका प्रशासन, आमकां नाका. आणि कसलोय जर हांगासर प्रोजेक्ट येता तो आमकां नाका. हेचेर एकूच सांगता, हेचेर न्यायालयीन जी लढाई आसा ती आमी करता, आणि त्याच बरोबर लोकांची हांगासर जागृती करता. आधी आणि आता आधी कितें आसलें आनी आतां कितें करूंक सोदता हेजेर अंतर जाल्लें आहा. हांव सदांच म्हणटालो, आतांच तेणें नांव घातलां चिंबलची सायबीण. ती मार्सेलान हांव केन्ना वताले तुमी म्हाका. ती सायबीण कोणाक उगी रावची ना, ती सायबीण कोणाकूच सोडची ना. आनी उगडास दवरा, आमी तेचेर भार दवरलेलो आहा. आणि हिंगा आयज पासून कितेंच वायट चिमला जावंक दिवंक ना. आनी आयज आमकां गोमान येता हो सरकार गांवांनी भोंवता, गांवांनी तेंचे एजंट भोंवता कितें करपाक, डेव्हलपमेंट. कसलो? तुजो आनी म्हाजो न्हू, तेंचो डेव्हलपमेंट तेंगा करपाक जावो. आतां थोडेच लुगार उरल्या गोंयांत, ते लुगार ते कब्जा करूंक सोदता. आधी म्हणटाले आमी गव्हर्मेंटाक कितें जाय जाल्यार आमी एक्वायर करताले. हे एक्वायर बेक्वायर केन्ना कब्जा करूंक सोदता. आपल्याक जाय ते करूंक सोदता, लोकांक जाय ते करूंक सोदिना. आयज आमी मेळूंक सोदता, हांव म्हणूंक सोदता, हो मंत्री जो तुमी नांव घेतला तेका मिनिस्टर मॉल म्हणून तेका नांव घातल्या बरें. थिंगाय मॉल आहा, रोरे मॉल आहा, थिंगा तो मॉल आनी पॉल करूंक सोदता आमकां.
मॉल हा ते पॉल करून सोदता पण आमी मॉलूच सोंग दिवचे ना आमचे पॉल हा ते आमी उतारगड करतले आनी आमकां जाय ते आमी करतले आमी कोणाकूच भिवना हांव भिवंक ना तुमकां खबर आहा आनी आयज हांव तुमचे सभे माजर सांग सोदता तो मॉलाचो पात्रांव म्हणटा तो तेका आमी मिस्टर मॉलूच ना घालया मिनिस्टर म्हणचे ना तेका मिनिस्टर म्हडी जाल्यार तो आपूण व्हडलें सोजमता आनी आपल्या गोंय आपल्याच म्हणटा तेका मिस्टर मॉल म्हणया आनी तेन्नाच ते गमतले आपणाक इन्ना तोपता म्हणटलो तर आमी तेका दाखोवया आमचो एकवट आमी एकवटान आयज भायर सरले हांवूय तुमच्या मदें येयला सांगपाक आनी दाखोवपाक की आमकां हें नाका डेव्हलपमेंटाच्या नांवान तुमी कितें करता आनी कितें केलां आनी कोण खाता तें आमकां खबर आहा हांवूय भितोयलो मनीस पूण असेंब्लीन ना पूण भायल्यान आहा आनी हांव तुमकां सांगता तुमी आयज एकठांय जाल्या तुमी एकवट दवरला एकवट दाखयला हांव तुमच्या बारान एकवटान आहा आनी हेजे फुडें आसतलो म्हज्या मोगाळ भावांचो भयणादो हांव जाणा MLA आहलो तेन्ना आमकां दोनूच तोंय आसली एक चिमोलचें एक बोंडवाचें आनी हें उदक आमी हाताले लोकांक पावयताले लोक भाजी रोयतालो मिरसांगो काडटालो सगळें काडटालो तेच भाशेन बोंडाचें आनी हें आयज तोय आहा ती तोय जावची ना ती सेप्टीक टँक आसतली हे इतलें बिल्डिंगा येता तेजी सेप्टीक टँक जातलें आनी ती सेप्टीक टँक जातली तें सेप्टीक तोय जातलें म्हणजे तुमी जाणा सेप्टीक म्हणजे सगळो गू मेळ सगळो तितून वयता ते भाशेन हें जातलें हें जावपाक दिवपाक उपारो ना आमचो एकवट आमी दवरया आमी आमचें तोय सांबाळया आमचो गांव सांबाळया आनी आमची चिमला आमी सांबाळया देव बरें करूं जेन्ना आमी ह्या मॉलाचे डॉक्युमेंट्स वाचपाक लागले तेन्ना वॉटर रिक्वायरमेंट जे ह्या मॉलाक लागतले तेंच्यांनी म्हणलेले 2 लाख लिटर दिसाक कितले 2 लाख लिटर दिसाक आनी जेन्ना आमी असेंब्लीन एक क्वेश्चन मांडलेलो की सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितले उदक शॉर्टफॉल आसा म्हणजे कितले उदक कमी पडटा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेन्ना आमकां एक जबाब येयलो एक आन्सर येयलो 20 लाख उदक लिटर्स कमी पडटा सो जेन्ना आमकां ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे चिमला गांव आमचे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा जेन्ना आमकां 20 लाख लिटर ऑलरेडी कमी पडटा तेन्ना हे गव्हर्नमेंट 2 लाख हे मॉलाक कशें दितले तुमकां उदक येता सारखे आमी आनी एक क्वेश्चन मारलेलो असेंब्लीन चिमला गांवान कितले वरां उदक रिलीज करताले कितले वरां रिलीज करतात तुमकां जाणा 2 ते 4 वरां हे येते व्हडले गांवाक 2 ते 4 वरां उदक रिलीज करता सो जेन्ना गांवाकूच उदक सारखे दिवंक जायना तेंच्यांनी आमच्या सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन उदक सारखे दिवंक जायना सो हे मॉलाक कशें दितले उदक हो एक पॉइंट सेकंड पॉइंट हेंच्यांनी म्हणलेले की 5 लाख लिटराचे सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट बांदतले 5 लाख लिटराचे सुवेज प्लांट बांदतले हे मॉलाक खुंयसर बांदतले आनी कशें बांदतले 4 माळी सकयल वचून तिका ट्रीटमेंट प्लांट घालून हेंचे सगळे गाणीचे उदक हे मॉलाचे सगळे गाणीचे उदक तितून भरून ट्रीटमेंट करून ते ट्रीटमेंट करून खूंय रिलीज करतले आमच्या तोयान रिलीज करतले ते आनी जेन्ना हे तोयान हेच गाणीचे उदक वयतले तेन्ना कितें जातले इतले शेकड्यांनी हे चिंबळकारांनी हो तोयाक जे म्हणटा आमी रातून हे जे युनिटी मॉल जेन्ना हिंगा येतले तेन्ना एक आमचे तोयाचे पाड घालतले जे तोये आख्खे चिंबेल आख्खे मेर्शे आनी पणजे उदक सप्लाय करतले हे तोये हळू हळू काम मरतले आनी तांचो तिसरो पॉयंट तुम्ही केन्ना पळयला सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट गोंयान सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट गोंयान खंय तरी चलता सारखे भाशेन पाट्यार वचा
आनी थिंगा पळया सगळो घू मूत सगळो वयर सत्ता. सो जरी तर गव्हर्मेंटाचे स्वेट ट्रिटमेंट प्लांट सारखे चलना तर ही आनी प्रायव्हेट ही जी गव्हर्मेंट हिंगा मॉल हाडूंक सोदता हेची स्वेट ट्रिटमेंट प्लांट चलपाची कितली गॅरंटी आहा हे चिंबलकारांनी चिंतूंक जाय. म्हाजो लास्ट पॉइंट, जेन्ना आमी लोक असले प्रोजेक्टाक प्रोटेस्ट करता तेन्ना आमी फुडें सरता. बीजेपी आपणाची दादागिरी दाखयता. आता कालच बीजेपीन एक पोस्ट घातलेलो त्यांच्या ट्विटरान, तुम्ही प्रोटेस्ट करता डिग्निटीन प्रोटेस्ट करात अशें करिनाकात. आमचे लागीं 4 लाख लोक आहात, 4 लाख बीजेपीचे लोक आहात. हांव तांकां सांगूंक सोदता आनी चिंबलकारांक आनी आख्या गोंयकारांक सांगूंक सोदता आमची पॉप्युलेशन जावन आहा 16 lakhs. सो तुम्ही तुमच्या लिमिटान राहात. कित्याक तुमचे 4 लाख जे तुम्ही क्लेम करता आयज तुम्ही 2 लाखूय आसचे ना. कित्याक तुमची दादागिरी जाल्यात. आणि जरी तर आम्ही जे 12 लाख उरलेले 12 लाख एकठांय जाले तर तुमकां धांवचे पडटले, गोंय सोडून वचचे पडटले. शॉपिंगाचो जागो न्हू आनी जे कोण आमच्या सरकाराक आसा तांकां मातशें बसून कितलेच सांगला तांकां अक्कल येना. कित्याक ते संवसार भोंवून नको ते चलना कांय. तांकां सांगल्यारूय समजना. कित्याक हे जे करता ते कोणाक उपकारीक ना आनी कोणाच्याच फायद्याचे ना, फकत त्यांचे फायद्याचे. आनी हांव सल्यूट करता सगळे केल्ले हांकां प्रेझेंट आसलेले, खास करून आमचे भुरगे हिंगा बसलेले आसले ते बायलो आनी आमचे सगळे गोंयकार, खास करून चिंबलकार. ही लढाई चालू द्यायची आनी आमी फुल सपोर्ट आनी नो मिन्स नो. देव बरें करून. देव बरें करून टोनी बाब. आता एक आमचे एन्व्हायरमेंटलिस्ट, एक आर्किटेक्ट एल्सा ताका 2 उतरां सांगूंक पळयता. एल्सा बाय, एक आर्किटेक्ट आनी एन्व्हायरमेंटलिस्ट आनी चिंबला खातीर सदांच उबें. चप्पल काडटा कित्याक जमीन सांगता पळय तें हांव उलयतलें. जमनीन म्हाका सांगुनी तुमच्या कानार म्हजी उतरां जमनीची म्हणून समजून घेवची. कित्याक असल्या वाठारान जेन्ना आमी येता तेन्ना ह्या जमनीचो जो मालक आसा पळय त्या मालकाक पयलो नमस्कार घालचो पडटा. आनी तशेंच खंयचेय तळयेचेर वचून त्या तळयेच्या जमनीक पयलीं मान दिवचो आसता. हो विशय जो आसा तो विशय आसा एका तळयेचो. त्या तळये बरोबर जो संवसार घुंवता, जो थोडो आमच्या दोळ्यांक लागता, थोडो आमच्या दोळ्यांक लागना. आमी तर आमकां स्वताक मनीस म्हणटा जाल्यार मनशान जो दोळ्या मुखार आसा आनी जे दोळ्या आड आसा ते दोनूय समजून घेवंक जाय आनी फुडले पावल मारपाक जाय. हांगा आमकां फक्त मे बी तळी दिसता, खुबशें कांय दिसना. थोडे हांव उच्चारता. हांगा पठार आसा, पठार नाशिल्लो जाल्यार तळी आसची नाशिल्ली. कित्याक ती तळी आसा, कित्याक हो पठार आसा. आनी ह्या निसर्गाच्या भोंवतणी लोकांनी ह्या निसर्गाक सांबाळून आपले पोट चलयले. हांगा खूबशे लोक आसा ते सांगताले तुमकां की ह्या वाठारान आमचे पोट चलता म्हणून. इतके सगळे पोटूच न्ही पूण आमचे दुयेंस, काळामोडी सगल्यो त्यो सुद्दां होच वाठार आमकां निवारता म्हणून हे लोक तुमकां सांगतले. त्या लोकांक त्रास करून तर आमी आनीक खंयचे
पोट चलोवपाक सोय दिता म्हणून तर सांगलें जाल्यार ही पिशांची गजाल जाली. म्हणजे पोटाक आसा पळय तांकां काडून दुसरो पोट दिता म्हणून सांगप म्हणजे खऱ्यांनीच मंद बुद्धीचें काम जालें. हांव तर खंयच्याय खानयेचेर बसतां आनी ज्या खानयेचेर हांव बसलां तीच खानी तर हांव मोडटां, कापपाक सुरू करतां जाल्यार ताज्या असलो मंद बुद्धीचो मनीस आमकां मेळचो ना. जे आमी पळय ज्या जमनीक आमी पळय हात घालता, ज्या कामांक आमी पळय हात घालता ते पळोवन हात घालचो. हांगा गांव आसा, लोकांचें पोट आसा, उदक आसा, तळी आसा, पठार आसा, निसर्ग आसा आणि जे प्रोजेक्ट सिटीच्या एरियान करूंक जाय ते प्रोजेक्ट गांवान नाका. हो एकूच कारण पुरो, थंय तर तळी किंवा उदकाची सोय आसा. कित्याक ती तळी आनी उदकाची सोय आमी मनीस तयार करूंक शकना. आमी हे पान तयार करूंक शकना, आमी हे फळ तयार करूंक शकना. जे आमी तयार करूंक शकना ते आमी वाट लावची न्ही. आणि असले मंद बुद्धीचे काम करचे पयली थोडी इल्लीशी माहिती घेऊन लोकांची, जमणीची, निसर्गाची इल्लीशी माहिती घेवची आणि दोळ्या आड चिंबल पाड करचे न्ही. देव बरें करूं. 5 वर्सां पयलीं आमी हांगा आयिल्ले की हो पठार प्रोटेक्ट जावपाक जाय म्हणून. पूण परत ही दिसा गव्हर्मेंटाक सुचली आनी ताचो जो मिनिस्टर आसा तो तातूंत इन्वॉल्व आसा. भावानो, आमी मनीस आसा न्ही, हो निसर्गाचो प्राणी आसा. हे नेचर, हे नेचरांतलो एक मनीस हो प्राणी आशिल्ल्या कारणान तेका उदक, मागीर झाडां, पेडां, न्हंय ह्यो सगळ्यो गरजेच्यो आसात. ज्या निसर्गान बायोडायवर्सिटीक इम्पॉर्टंट आसात ती बायोडायवर्सिटी हांगा सगळे कडेन दिसून येतात. ह्या पठाराचेर हे हो ते कोण तरी शाणो म्हणटालो कितें जाणा खंय हे तळप आसा आनी म्हणून आमी थंय कांय उपयोग ना म्हणून. अरे आतां म्हजो खड्डो आतां तकलेले केस गेले तर म्हणजे तकले काडून उडोवया. असले दुर्गुती लोक, नालायक लोक हांगासर आमकां पॉलिटिशियन जाल्ले आसात. याचो अर्थ ह्या तळपाचें खूब इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक जाणा, हे तळपांनी ते उदक तयार करतात. जेन्ना हायटीची जी तळपां आसतात तांकां बारीक बारीक पोर्स आसतात, बुराक असतात आनी पोर्सान ह्या भितर वारें वयता. वारें गेले नंतर इंटरनली ते थंड जाता आनी उदक तयार जाता आनी ते तळ्यांक आमकां सगळे मेळटात. आतां ह्या गाडवांक तितली अक्कल ना. हांकां कितें दिसता येदो व्हडलो मॉल तयार जालो म्हणजे इतले कोटी भितर उडोवपाक मेळटलो, येदो व्हडलो फ्लायओव्हर तयार जालो म्हणजे इतले कोटी पयशे भितर उडोवपाक मेळटले. हे जे पॉलिटिशियन्स सद्या प्रेझेंट आसात ते फक्त पयशे खातीर हापापल्यात आनी हे सगळे नश्ट करून वचपाचे आसात. तर हे जे नश्ट करपाचे भायर सरल्यात तांकां आमी नश्ट करपाक दिवप ना. कारण आमकां सगळ्यात पयलीं हवा जाय म्हणजे झाडां जाय, उदक पिवपाक उदक जाय म्हणजे हांगसर झाडां खातीर उदक येतात हे आमकां जाय. आनी हे सगळ्यांनी हेजे इम्पॉर्टन्स सांगल्या, पठाराची इम्पॉर्टन्स सांगले आसा. वयर पठारावर सगळें उदक मेळटात, उदक आसा म्हणजे आमी सगळे लोक रावतात. आनी कांय जाणां सांगलें हांगा देंवचारूय भोंवता म्हणून. आतां म्हाका देंवचाराक म्हाकाच पयलीं भंय दिसतात, ते देंवचारांय कोणाकूच सोडूनात कळ्ळें. आमी थंय हितून बुथखांबाच्या पठाराचेर पळयलें की थंय शेवाळें चालू आसतना थंय कोण तरी वाग येतालो. शेवाळ्या फुडें मशीन मरोन पडटा. आमी जेन्ना कोणें मशीच ना ते सेक्युरिटी आमकां सांगपाक येताले की बाबा रे हांगासर मशी आसा त्यो कशी उठना म्हणून, तुमगेले मशी व्हरात. पण जेन्ना आमी त्या पठाराचेर गेले तर मशीच नासताल्यो. म्हणजे अशा प्रकारची थंय नकलामी जाताली म्हणून ते नाल्ल मोडे पळय. सो म्हाजें कितें म्हणणें आसा की तुमी सगळ्यात एकत्रीत आसा, रिझोल्युशन घेतलां हेका विरोध करपाचें. तुमी खंबीरपणे रावात. गोंयचे लोक तुमचे बरोबर सगळे आसात कळ्ळें. आनी ह्या पठाराचेर कशेंच हे युटिलिटी मॉल जावपाक दिवं जायना. कारण आता युटिलिटी मॉल जे म्हण आसा लोकांक सामान घेवपा खातीर, अरे गोंय ट्युरिस्टूच येना, ते रवण खंवटे कळपाक जाय. ट्युरिस्ट कमी जाले. हांव पणजे भोंवतना ट्युरिस्ट म्हणजे एकूच ना. आता युटिलिटी मॉल कोणाक घालता तूं ती फक्त तुका पयशे करून खावपा खातीर घालता मरे. तर तुगेले पयशे खूब आसा ते पयलीं सोपय कळ्ळें.
आणि आमच्या वाटेवयले आमच्या गावाच्या लोकांचे वाटे वचू नाका. दिस इज द ट्रायबल लँड. आमकां ह्या जमनीचे खूब इम्पॉर्टंट आसात आणि ते इम्पॉर्टन्स आमी टिकून दवरपाक सोदतात. हो जो हांगासर रस्तो जो थंयच आमचे लोक कोणान पडलेले आसात. हो डेव्हलपमेंट हो विकास ती बीजेपीचे सगळं भागास करपाक सोदतात. तुमकां जर कापासता टुरिझम म्हणटा जाल्यार ते चिंबलाची सगळी घाण पयली काड मरती. ते चिंबलाचे रस्ते सगळी घाण जाल्ली ती पयली तूं निवळ कर आणि मागीर ती युटिलिटी मोटार सांग. आमी हांगासर कसोच वाठाराचेर ह्या युटिलिटी मॉल जावपाक दिवचना. तुम्ही सगळो डोंगर खाल्लो आसा, थोडो उरलेलो आसा, तो हांगा प्रोटेक्ट करपाचो आसा आणि हे सगळे लोक गांवचे लोक तेजे अगेन्स्ट आसा. ताका लागून ह्या सरकारान बेग्यांतले बेग्यान हे जे कितें कागदपत्र केले आसा कोणा तरी खंय हे दिला अप्रुवल दिला अशें म्हणून सांगतात. प्रॅक्टिकली आमकां कांय पळोवपाक मेळना. पण हे बेग्यांतले बेग्या बंद करात आणि हो प्रोजेक्ट हांगा जावपाक जायना. My name is Darius Gonsalves. I am a college student. I am from GEC, Palmagudi, and I am a resident of Chimbel. So basically, why we do not want this Unity Mall? This entire place you see over here, these are all aquifers. What are aquifers? Aquifers are basically, they are like sponges. They absorb all the water and then they directly send it to the Chimbel Lake. So now if you build a Unity Mall over here, the aquifers are gone. There's no absorption for water to go down, and also the sewage of the Unity Mall, if that goes down, Chimbel Lake is gone. There's nothing left. Chimbel Lake is one of the most oldest suppliers of water for Chimbel, Panjim. In the Portuguese time, it used to supply water to Panjim. So yeah, basically the Chimbel Lake will get spoiled first of all, and as Anna had told me, it will get dried up. So yeah, we don't want a Unity Mall. Basically, that's about it. हांगा हजर आशिल्ले आमचे सगळे चिंबलाचे आणि अख्खे ह्या वाठारांतले सगळे गांव भाव, सगळे मानेस्त, मिडिया, आयज ह्या प्रोटेस्टाचो हो जो पयलो पावंडो म्हणजे खूब तेंप जालो हांगा ही इशू चालू आसा. पूण आज एक जाहीर अशें निदर्शन ह्या वाठाराचेर जेन्ना जाता आणि व्हडा संख्येन हांगा वेगवेगळ्या भागांतल्यान आनी चिंबलाच्यान आमी सगळे एकठांय जाल्यात. युनिटी मॉल, आता युनिटी म्हटल्यार सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय आणि ह्या युनिटी मॉलाक लागून आमी सगळे एकठांय आयल्यात. हो एक म्हाका दिसता बरी गजाल आसा. आणि हो युनिटी मॉल कोणाच्या फायद्याक? एक सेंट्रल गव्हर्मेंटाची कसली तरी स्कीम, तातूंतल्यान कितें तरी अशें प्रदर्शन आनी हें करपाचो. पूण हो येदो व्हडलो जागो पर्यावरणाच्या दृष्टी इतको सेन्सिटिव्ह आता सगळ्यांनी सांगला. पाणतळ वेटलँड म्हणटा ते त्याचे सकल आसा. आणि आज जर तुम्ही ह्या कदंबा पठाराक पळयत, ह्या कदंबा पठाराचे जी पयलींची जी सैम आसा ती हळूहळू नश्ट जायत चल्ल्या. हांगा व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट जाल्यात, प्रायव्हेट प्रोजेक्ट जाल्यात, गव्हर्मेंटूय प्रोजेक्ट येतात आणि पॉलिटिकल पार्ट्यांचेय प्रोजेक्ट येतात. आयज हांगा एक व्हडलो ऑफिस सुरू जाला, व्हडले ऑफिस, आणि तेन्ना हांगा भरपूर वावर जातलो. त्याच बरोबर आज हांगा हे युनिटी मॉल जे उबारपाची हालचाली चालू आसात ताच्या फाटल्यान रियल इस्टेटीचे व्हडले षडयंत्र आसा. हांगसरली आख्खो वाठार व रियल इस्टेटीन एकमेकाक वाटून घेतला, तितून पॉलिटिशियन आसा. हांव आजोसी मंडूर डोंगरी गांवाचो नेवरा, त्या सायडीच्यान जे कदंबा पठार सुरू जाला ते हांगा चिंबला पावला आणि हांव हांगा लागींच रावता. आख्खो वाठार आज नश्ट जाता आणि हो वाठार जर असो हे ते मोठ्या प्रमाणात विकास म्हणजे खरो विकास न्हय, हो हे डिग्रेशन जावन आसा. ते जाले जाल्यार फुडलो काळ खूब धोकादायक आसा. हांगा उदकाची, हांगा बाकीचे सगळे इश्यूची, सॅनिटेशनाची सगळ्याचो विशय जातलो. आणि आज आमी जे वेटलँड म्हणटा, जे वेगवेगळे रामसार सायट म्हणटा, ह्यो सगळ्यो नश्ट जातात आणि हेची सुरवात हांगसरल्यान ह्या चिंबला तयार लेखाच्यान जातली. म्हाका दिसता सगळ्यांनी एकठांय जावन आम्ही आता रवींद्रान म्हटले की आमदाराक विचारपाक जाय. म्हाका विचारपाक दिसता आज हांगा आमदार खंय आसा? जर तो आमदार ह्या भागाचो आमदार, आज हांगा सातनंद्रेचोय आमदार आसा, बाकीचेय सगळे आसात, पूण ह्या भागाचो जर आमदार हांगा येवन लोकांक जर सांगूंक सोदिना, जशें IITची सायट थंय जाता थंयचो आमदार लोकांक कांयच सांगूंक सोदिना, हे सगळे एकमेकाक फितूर जाल्ले आसात, तांचे एकमेकाचे हितसंबंध आसात. त्या आमदाराचेर तुमी डिपेंड रावपाक जायना. हे लोकांनीच मुखार येवन हो लढो लढचो पडटलो आणि हांगा म्हाका दिसता सगळे लोक हेका लागून तयार आसात. आमी सगळ्यांनी एकठांय मेळून हो लढो लढोया. हांव सरपंच, आमी आयज हांगा आयल्या चिंबल लेकाक लागून. चिंबल म्हणल्यार हे उदीक आसा पळय फक्त चिंबलकाराक न्हू, सगळे हे पणजेकाराक वयता आणि तालिगांव तेंकाय उदीक वयता हांगासून.
तर हे उदीक आज वाचोवपाक आमी सगळे हांगा आयल्या. आमचे सगळ्याचे आम्ही सगळे आभारी म्हणटा सगळे लोकांचे. आज इतले वतान हांगा रावल्या आणि आपलो टायम बसले दिल्या. आणि हे सरकाराक मी सांगू सोदता, आम्ही हांगा हे युटिलिटी मॉल हाडून दिवचेच ना म्हणजे दिवचेच ना. आम्ही आमकां जाय हांगा युटिलिटी मॉल आमकां सगळे लागले जाय प्रशासन समजलं जाय. आमकां फायदो कांयच जावचो ना, आमकां जॉब गावचे ना, आमकां कांयच फायदो ना. हे फक्त आयतले हांगा राजकारण करतले, पयशे करतले, कॉन्ट्रॅक्ट व्हडले दितले आणि सगळे आमचे गोंयचे आहा पळय हातूंत काबार करतले. राऊंड बाउंड्री कडेन जागो ना, बरोबर जागो आसा, बट तेंच्यानी लोकांनी सांगला, ताका सांगला अशें तूं जर ते प्रोजेक्ट आमकां हांगार तुका आमी काबार करतले म्हणून. ताका लागून तो आपले कॉन्सिस सोडून सायडीचे कॉन्सिस आहा पळय थंय आपलो हे हाडूं सोदता. आमी ताका एकूच सांगूं सोदता, बाबा तूं हे हांगा आमचे चिंबरकाचे नाका, आमचो MLA सुद्दां आपूण तुका हे आसूं मुबारक, आमकां नाका. आमकां म्हणल्यार हे युटिलिटी मॉल हांगा नाका म्हणल्यार नाका. देव बरें करूं. लोकांक सांगपाक सोदता, आता हे आमचे दोंगर आसा व्हडले, हे दोंगर म्हटल्यार एक वॉटर टँक कशी, जे पावस येता तेन्ना उदक तितून फील करता आणि स्लोली आमचे सकलचे गांव आसा तिंका डिस्चार्ज करता ते. आता तुम्ही चिंता हांगा युनिटी मॉल येयलो जाल्यार आमच्यो बायो उरतले. आता आमची बायलां जी पावसा दिसांनी मळ्यार वयता हांगा, ऑटोमॅटीक जेन्ना युनिटी मॉल येयलो जाल्यार ऑटोमॅटीक ते लँड आहा पळय तिंका डिमांड येतलो, ते हाय रेटीन वयतली. आणि जे आमचे मळ्यार वयता तिका वयना वय हेका जमनीक डिमांड येता म्हणून काडून उडयतले. तुम्ही रोयनाका म्हणून सांगतले, आम्ही विकलो म्हणून जागो. आमचे जे पोट भरता आमचे गांवचे ST लोक तिंका एक म्हणल्यार तिका जॉब ना. ते आसतना ते कितें जातले, जे आमचे हे जॉब नासल्या कारणान तिंका रोवपाकूय मेळपाक ना आणि जे पोट भरपाकूय मेळपाक ना. कित्याक व्हडले व्हडले बिल्डर आसा ते आख्खे सायडीचे जमीन आसा ते आख्खे घेवन वयतले. सो मागता तुमच्या खातीर जे आमचे आयज येयल्ले आसा आणि जे आयज घरा कडेन आसा, जे टायम मेळोंक ना म्हणून येवंक ना, त्या तिंकाय सांगता की तुम्ही सगळे आम्ही आनी एक मिटींग जेन्ना घेता तेन्ना येवचे. आता आनी एक आयकला की सरपंचान रेझोल्युशन घेतलेले की युनिटी मॉल आपल्याक नाका म्हणून, पूण आता सरपंचूच ना MLA ना. अरे तुमकां निवडून हाडटा कित्याक? हाडटा आमी तुमकां गांव राखपाक, आमकां भायर सरपाक पडपाक जायना. आमी तुका सपोर्ट करपाक जाय आसले, तूं लीड घेवपाक जाय आसलो, पूण तूच ना. आणि लोकांकूय सांगता, ह्या संदेश शिरोडकर जो आसा पळय तेका विश्वास दवरनाका नाका. तो आमच्या गांवा खातीर ना, तो आसा तो व्हडल्या बिल्डरा खातीर. ती मुसण म्हटल्यार मुसण विकून उडयली हेणी. तेका सांगता रेझोल्युशन काड, थंय काडनालो. रेझोल्युशन मांडलेले आम्ही त्याची NOC रिवोक कर म्हणून थंय करूंक ना हेणी. आता हांगाय तो आमच्या लोकांच्या वांगडात ना म्हणल्यार चिता तुम्ही बिल्डर लॉबी निवडून हाडटा. साधा मनशा गाडीना जो गांवकाराच्या फाटल्यान रावतलो, तुमची प्रॉब्लेम अंडरस्टँड करतलो तेका. आता आमचे युनिटी मॉल येयले आमचे आख्खे इतलोच दोंगर उरलेलो आहा, तो वयना वय आमचो हे डिस्ट्रक्शन जातले आणि आमची झाडां आहा ती कत्तल जातली तेजी. सो हांव 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं तुषार बाब. आता मागता आमच्या ब्लॉक प्रेसिडेंट काँग्रेसाच्या जॉन नाझरेता लागीं 2 उतरां सांगपाक. आमची मातशें शॉर्ट करुया. आनी मागता तुमच्या लागीं मातशें वयचें न्हू, मातशें एक 5 मिनटांक रावया. हें जातकच एक सगळे जॉयंट फोटो काडया. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार म्हणटा. पावलो आमी ल्हान आसतना सावन आयकता की दोंगरायली झाडां देव शिंपता म्हणून. तर दोंगरायली झाडां शिंपपाक हिंगासर एक न्हंय तयार केली, देवानूच केल्ली, ही मनशांनी करूंक नासली. आणि हे न्हंयेक लागून हे गांवचो लोक, तेच बरोबर सांपेरचो लोक, पणजेचो लोक उदक पिवन तेणी दीस काडले. आणि अशें थिंगासर आहा की एक फिल्टरेशन युनिट बसयलेलो आहा, ते उदक फिल्टर करून पणजेक लेगून पावोवपाक. पूण आतां जालां कितें, नळ येयले उपरांत ते लोकांनी ती पायपांची कितें हे पळय आसले पितूर तांबे कितें आसले ते काडले आनी खंय तर ते डिसलोकेट जाल्या. पूण हो सिस्टम आसलो, ही तळी आतांची न्हू, ही शेंकड्यांची पयली तळी. आणि ही तळी
बीजेपीचे हे आमदार आणि बीजेपी पार्टी हा तांकां कोणेच गोंयकारांनी दोतीक दिवंक ना, तांकां दोतीक दिवंक ना ते विकपाक आनी ते पिड्ड्यार करपाक. हे सोय आमचे देवान दिल्लें. कित्याक बीजेपीचे हो पळय सरकार आहा तांकां दिसता हे लास्ट जनरेशन वयता ताका भायर करचें. अरे तुमी कितें म्हूण काबार करतले, कितली म्हूण बोल्सां भरतले. तुमी हुंयसान येयलेले आनी हुंय पावले. तुमी लोक पळयता, देवूय पळयता. तुमी शिडूक जावपाची गरज आसा ना तर तुमकां म्हारकार पडटले. आनी म्हाका दिसता हो आयज पयलो उलो. हे फुडें हिंगासोर जायते जावपाचे आसा. आनी लोक आनीकूय जमा जातलो म्हणटकूच इमिजिएट गरज आसा म्हणटा पळय ती गव्हर्मेंटान इमिजिएटली हेजेर रिथिंक करपाचें आनी कशे भाशेन हो प्रोजेक्ट ड्रॉप करपाचो. पयले म्हटलें तेणी IIT पार्क, आतां म्हटलें तेणी आतां युनिटी मॉल, मागीर गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट येता म्हणटा ते एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक 17 फ्लोराचो. हे कितें तुम्ही एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक बांदपाक तुम्ही पाटो लँड एक्वायर केल्ली. मेर्शेकारांक तुम्ही कंपेन्सेशन दिवून आतां सारकें दिवंक ना. ते तुमचे फोरे म्हटल्यार ते हे चॅलेंज करपाक जाता. कित्याक सांग पळय तो जे रिजनाक लागून तुम्ही लँड एक्वायर केल्ले पाटो ते तुम्ही मिसयूज केल्ले आसा आनी थिंगासर सगळे प्रायव्हेट बिल्डरांक दिल्ले आसा. आनी गोंयकार कितें करतले, फकत बॅगां घेवन येता तेजेच तुमी पळयता. भावानो एक तुमकां सांगूंक सोदता, आमचो पार्टी प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकार कांय कारणाक लागून तो येवंक ना. आतां म्हाका ताणें फोन केल्लो की आपूण येवंक शकना, तुमकां सांग म्हणून की आपण आमची पार्टी काँग्रेस पार्टी आनी आमचे तिनूय आमदार स्वता तुमचे बरोबर आसतले. खरें म्हटल्यार हो आमचोच आमदार रुदोफ पेर्नांदीस म्हणटा पळय तो आमचोच आमदार. डेव्हलपमेंट करून गेला. अरे डेव्हलपमेंट कसलो, हिंगासर जंतू ना, हिंगा सोंशे आसतले, वाघ कोले आसतले, वाघ म्हणून हांव कोले आसतले, वो जायतीं जानवरां आसतलीं. हो संवसार फकत मनशाचोच आनी मनशाचोच जालें कितें दिल्लीकारांचो गोंय दिल्लीकारांक कितें जालें. भावांचो विचार करपाचो टायम येयल्लो आसा. वयता थिंगासर लोक जागृत जाला. आनी आतां तुमकां खबर आहा कशें तेणी रामा काणकोणकाराक मारला. सगळ्यांक मारूंक सोदताले ते, कित्याक तांकां कळला गोंयकार एकठांय जाल्ले आहा आनी ती भिरांत रामा काणकोणकारा वरवीं तेणें सगळ्यांच्या मनान घालूंक ट्राय केल्या. पूण आमी गोंयकार भिवचे न्हू, आमी एकवटान रावया आनी दाखोवया तांकां आमी हो प्रोजेक्ट ओपोज करतले म्हणून. देव बरें करूं. देव बरें करून जावन नाजरत. आतां मागता आमच्या एक गांव भयणीक स्मिता शिरोडकाराक लेगीत 2 उतरां सांगपाक. हांव मागता सगळे आतां 2 स्पिकरान 3 स्पिकरां उरल्या तेणी मातशें शॉर्ट करचें. नांव स्मिता शिरोडकर, गोविंद शिरोडकाराले हांव बाय. कितें मुगेले रोहन खंवटेक एकच सांगता हांव, तूं आमचो आमदार न्ही. आमचो आमदार कोण रदोळ, पूण तो आज तो आयिल्लो ना हांगा. कितें आमच्या आमदारान येवन सांगपाक जाय आशिल्लें आमकां की हांगा युनिटी मॉल जावन कितें आपूण हाडटा म्हणून. ताणें प्रपोजल दिल्लो ना. आमी देवाक देंवचारा राखणदाराक मानपी मनशां. आमचो हांगा राखणदार भोंवता ही आमच्या जाणट्यांनी आमकां सांगले कडेन आहा. कितें हांगा जो भायणीणकार आसा आनी तुमचे कडेन म्हणजे कोणा कडेन BJP वाले आतां ते कोण मंत्री बी जाल्यार तांचे कडेन जर देव उलयता, आमचे कडेन आमचे राखणदार उलयता. आनी म्हगेले एकच सांगलें आसा जर तूं भायणीणकार तुका हांगा भोंवपा जाय जाल्यार बसाच्या गवटेर दोर आका. देव बरें करूं. देव बरें करून आतां मागता रवींद्र वेलीपा लागीं 2 उतरां सांगपाक. रवींद्र वेलीप. रामकृष्ण जल्मी हाचे लागीं मागता 2 उतरां सांगपाक. रामकृष्ण जल्मी. नमस्कार. हांगा समिल्ल्या म्हज्या भावानो भयणानो, गेली 2-3 वर्सां पयलीं म्हाका 3 वर्सां मायज जाली न्ही शिरोडकार बाब.
ती वर्सां माहीत जाली 4 वर्सां पयलीं तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.